फातोड्डेच्या मतदारसंघात आमदार विजय सरदेसाय बी फॉर फातोड्डा अंतर्गत घालून दिल्ल्या सिग्नलांच्या कराराप्रमाण दुरुस्तीचे काम सुमार 5 वर्सां खातीर गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या वतीन जातालें। मात आता 5 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत नगरपालिकेन हे सिग्नल आपल्या ताब्यांत घेतले असले तरी लेगीत कसलेंच लक्ष घालूंक ना असो आरोप आदली नगराध्यक्ष बबिता आंगले हांणी केला। या सिग्नलांच्या इन्स्टॉलेशनाचे सगळे श्रेय मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आणि आदलो आमदार दामू नायकाक दिल्ल्यान GFPचे आदले समितीन खर निश्चित केला। समाजा खातीर केल्ल्या गजालींचेर राजकारण करून नवी समिती कितें साध्य करपाक सोदता असो प्रश्न उपराशीत बबिता आंगले हिणे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकराचेर उतरांचे फार पेटयले। आता सिग्नल्स आसात पळय ती म्युनिसिपालिटीन चलोवपाक घेवचे ताजी मेंटेनन्स वी कॉल इट एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट AMC ते ताणी घेवचे आणि ताजो सगळोच मेळून एक कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्लो इज ऑफ 2 lakhs दॅट इज 50,000 रुपीज फॉर ईच सिग्नल वीच इज आय थिंक अ व्हेरी फेअर डील केलो। आणि आता नवे पॅनल आयले म्युनिसिपालिटी तो रेजोल्युशन ताणी अपहोल्ड करूना तें जावना आणि हाजो परिणाम असो जालो की सिग्नल चलनात। आय थिंक म्युनिसिपालिटीक पडूनच वचना, म्युनिसिपालिटी कॅरच करना की कितें चलना तें आणि वयल्यान आनी म्युनिसिपालिटी पयर प्रेस घेता कळ्ळें न्ही की हाजो क्रेडीट कोणाक दिता दामू नायक PI आणि मडगांव MLA हांकां क्रेडीट दिता की आमी हे सिग्नल चालू केला। हे पण तुमचे मुखार आसा, तुमकां दिसता हे सिग्नल चालू जालें काय म्हणून तुम्ही हांगा 7 पर्यंत रावात सांजचे आणि पळयात हांगा कितें कितें चल्लां तें। सिग्नल इज द नीड ऑफ द आवर इन टुडेज इन्क्रीजिंग ट्रॅफिक डिफंक्ट पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिग्नल्स बिकम द नीड ऑफ द आवर आणि ते स्टार्ट केलं म्हणून तुम्ही व्हडलो म्हणजे आमी कितें तरी व्हडली नविदाद केल्ल्या भशेन फॉर वॉट